हरे कृष्ण. ऐक पडतो ना. वही प्रभु जी क्या। एक महिन्यानंतर आमगेला वापस एक लीलामृता क्लास घेवची तशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा वापस. एक म्हणजे आम्ही लीलामृत क्लास घेईन अशी. ताजे ताका एक होड म्हाका एक क्षम कराची. एक्चुअली ऑफिसा कामान हांव चिके बिझी आशिल्लो. बेलगाम आशिल्लो हांव. सर्वप्रथम हांव आमगेले जगद्गुरू श्रील प्रभुपादाल चरणारी मुगेले दंडवत प्रणाम अर्पण करतस. ताजे उपरांत मुगेले गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी महाराज आला चरणार मुगेले दंडवत प्रणाम अर्पण करनु. ताजे उपरांत मुगेले शिक्षा गुरु इज इज हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभूला शरणारी मुगेले दंडवत प्रणाम अर्पण करतस. ताजे उपरांत हांव हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभु आणि हर ग्रेस सखीचरण माताजीला शरणारी दंडवत अर्पण करता. आणि त्या उपरांत हांगा उपस्थित सगळ वैष्णवाला आणि वैष्णवी चरणारी दंडवत अर्पण करनु आयज आमगेले सेशन स्टार्ट करता. म्हाका आशीर्वाद दियाची. लायक करून आयचे दिलेले सेवा हांव परिपूर्ण करता. कर तशी. आयज आमगेले टॉपिक प्रभुपाद लीलामृता दाखवून 10th चॅप्टर वॉल्यूम 1 चॅप्टर 10 द मोमेंटस आवर ऑफ नीड. हिंदीन तू आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी. आज हांव फर्स्ट पार्ट आम्ही आय थिंक जानेवारींत केलेले. तांतू आम्ही कशी पळयलेले तें भक्ती वेदांत स्वामीला दीक्ष जालेली 17 सप्टेंबर 1959 अंतू. ताजे नंतर तांणी सुमार सकट स्ट्रगल आनी केलेले आशिल्ले. भक्ती वेदांत स्वामी दीक्ष जाल्या नंतर आग्रा, कानपूर, झांसी आणि दिल्ली हे सकट कडेन वचून तांणी प्रचारा खातीर मस्त प्रयत्न केलेले आशिल्ले. पण तांकां काय तितले तांतू सक्सेस मेळ्ळी. ताजे नंतर तांणी वापस वंशी गोपाल टेम्पल आयली. वृंदावनात तू केलो दीस राबल्यानंतर एक पटी एक लायब्ररी चेअरमॅन असतो पळय अध्यक्ष ताणे भक्ती वेदांत स्वामीक सांगेल आशिल्ले तुम्ही बुक प्रिंट कराची. तशी जी आमगेले इंडियन आर्मीचे एक ऑफिसरान वर्केन भक्ती वेदांत स्वामीक सांगेल आशिल्ले तुम्ही बुक प्रिंट करता. बॅक टू गॉड एंड मॅगझीन तांगे लायक करून प्रिंट बरे वाजिल्लें आशिल्लें ऑफिसरान इंडियन आर्मीन. ताचे प्रभावित जावन ताण भक्ती वेदांत स्वामीक सांगेल तुम्ही बुक प्रिंट करता तुम्ही लायक करून बरयतात म्हणून. हे दोगे मनशान जेन्ना सांगलो पळय तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामीक अशें दिशिल्लें की हें मुगेले गुरु महाराजाल वाक्य हे मुगेले गुरु महाराजाले इन्स्ट्रक्शन हांगेल तोंडार राखून येता म्हणून. तशी तांणी तांणी सांगिल्ले ते अर्थ तांणी तशी काडलो भक्ती वेदांत स्वामीन. ताजे नंतर तांणी सतत कशी हांव ट्रान्सलेशन करचें भक्ती श्रीमद भागवतमाचें ताजे विशय तांणी आलोचन करचें स्टार्ट केलें. तशी आमी पळयलेलें कशी राधा प्रेसात मॅनेजर आशिल्लो हितशरण प्रभू म्हणून हितशरण शर्मा लीक दाखोवन जेन्ना अभय चरणान स्टार्ट केलेले झांसींत तेन्ना दाखोवन तागेले गुर्तू ताण मागीर हितवर्मा शर्मान ताण मागीर इंट्रोडक्शन दिलेलें भक्ती वेदांत स्वामीक श्रीकृष्ण पंडिताक. त्या श्रीकृष्ण पंडितान मागीर तेन्ना ताण एक मागीर मनाक निश्चय केलेलो की हांव भक्ती वेदांत स्वामीक जाल तितलो हांव हेल्प करता. तशें जावन ताण मागीर चिपीवाडा म्हणून एक जाग आसा दिल्लींत थंय ताणें भक्ती वेदांत स्वामीक एक रूम दिलेलो आशिल्लो.
त्या रूम मेळ्ळनंतर आता भक्ती वेदांत स्वामीक दोन्ही कडेन म्हळ्यार वृंदावनांतू राधा दामोदरांतूय तांणी रूम घेतिल्ले आशिल्ले, वंशी गोपाल देवस्थानांतू तांगेले एक रूम आशिल्ले, आणि आता दिल्ली वर्केंतूय श्रीकृष्ण पंडिताल्या निमित्तानी तांकां एक रूम आशिल्ले. आणि मागीर तांणी श्रीमद भागवतम ट्रान्सलेशनांनी ह्याच रूमान बसून पळय वृंदावनांतू, आणि जेन्ना ताण दिल्ली असताना दिल्ली त्या चिप्पीवाडा रूमान बसून तांणी ट्रान्सलेशन करचें आशिल्लें. तशीच ताजे नंतर आमी पळयलें 1959 अमेरिकांत कशी स्पेसा वच्चे अंतरिक्षा वच्चे एक चर्च चल्लेले चाल जाल्लेले. ताजे एडवांटेज घेवन भक्ती वेदांत स्वामीन एक सायन्स एक बुक बरयलेलें, ते आजय आमी वाचितात, इजी जर्नी टू अदर प्लॅनेट म्हणून. त्या बुक तांणी तेच 1959 एक एक 30 पेजीस 35 पेजीस बुक ते 1959 जेन्ना अमेरिकांत स्पेस मिशन तांणी स्टार्ट केलेलें पळय, ताजे वयर तांणी मागीर ते बुक बरयलेलें. बट तें एक तांगेलें एक प्रिपेरेशन आशिल्लें खंयच्याचें श्रीमद भागवत ट्रान्सलेशन करचें, ताजें प्रिपेरेशन आशिल्लें तें बुक मात्र. मागीर आमी पळयलेलें कशी भक्ती वेदांत स्वामी आलोचन करतात. श्रीमद भागवतमांतू 18,000 श्लोक आसत, ते तांणी मागीर एक टार्गेट घेतिल्लें. हांव हें भागवतम 6 की 7 वर्सांत हांव हें ट्रान्सलेशन कंप्लीट करता म्हणून तांणी एक टार्गेट घेतिल्लें. हांगा थंय आमी लास्ट टायम आमगेलें सेशन चल्लेलें. आज आमी मुखार पळोवया कसो म्हणून. जेन्ना भागवतम श्लोक स्टार्ट करचे फुडें आता तांणी भागवतमाच्या फुडें आचार्य बुक त्या ग्रंथांनी वाजिल्लेलो आशिल्लो. ते कोणाला वाजिल्लेलो तांणी? एक तांगेले गुरु महाराज आला, श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रभुपाद आला. ताजे नंतर तांणी वाजिल्लेलो आशिल्लें श्रील भक्ती विनोद ठाकूर आला, ट्रान्सलेशन वाजिल्लें बेंगाली ट्रान्सलेशन आशिल्लें. ताजे नंतर तांणी गोस्वामीलय केलो भागवतमा वयर तांणी बरयलेलें व्याख्यान आशिल्लें पळय, तें आनी पुरा वाजीत आशिल्लीं तांणी तें ट्रान्सलेशन करता जाल्यार. म्हळ्यार एक प्रॉपर एक गुरु परंपरा सिस्टम तांणी फॉलो केलेलो. तेन्ना ते वाजीत आसतना स्टार्टिंगार इंट्रोडक्शन आनी प्री फेज आनी पुरा वाजितात न्हय, तेन्ना तांणी तांतू बरयलेलें आशिल्लें की श्रीमद भागवतम ह्या कलियुगा खातीर एक मात्र ग्रंथ असो जे ह्या समाजांत पळय सगळा रक्षण करच्या फाव असो. ओनली अँड ओनली श्रीमद भागवतम. भागवतमाचे प्रारंभ ऑलमोस्ट लायक 5,000-5,500 वर्स फुडें जाल्लेले. तेन्ना तें भागवतमाचो उद्भव कशें जाल्लेले, जेन्ना श्रील व्यासदेवाक इतले सकट तांणी ग्रंथ उपनिषदांनी बरोवन रामायण महाभारतांनी बरोवन नंतर पळय तांकां इतले मना शांती मेळ्ळी आशिल्ली. तेन्ना तांणी दोळ धांपून बैशिल्लीं जी कसन करचें, म्हाका मना इतलें बरयले नंतर इतले ग्रंथांनी हांव बरयले नंतर म्हाका कसं इतलें मना म्हगेलें मन शांत ना म्हणून तांणी अशी आलोचन करतना तांगेले गुरु नारद मुनी येताचे आणि तांकां सांगतात तुमी कृष्णा विशयी तुमी बुक बरयात, ग्रंथ बरयाचे. आणि तेन्ना तांणी मागीर आपास एक ध्यान केलें. तेन्ना तांकां पुरा कृष्णाल्या पुरा लीला आणि देवाल पुरा तांकां एक दोळ आयदरा दिसचे तशें जाल्लें. आनी ताजे नंतर तांणी भागवतम ट्रान्सलेशन की बरोवच की तांणी स्टार्ट केलेलें आशिल्लें. तशीच
जेन्ना ह्या दोग जाणांना प्रभुपादाक भक्तिवेदांत स्वामीक सांगिल्लें पळय तुम्ही भागवतम बरोवक ताचे नंतर तांणी एक श्रीमद भागवतमा वयर तांणी एक कॉन्सन्ट्रेट केलेलें आशिल्लें पळय तांणी बुक बरोवका म्हणून तांणी सांगिल्लें दोगय जाणांना ताजे नंतर भक्तिवेदांत स्वामीन भागवतम बरोवचें म्हणून तांणी आलोचन करताना तांकां वरके तशी अनुभव जाल्लो भक्तिवेदांत स्वामीक तांणी तांणी जेन्ना दोळ आनी धांपून ध्यान करता पळय तांकांय तशी आशिल्ल्या तांगेले गुरू महाराजाले इन्स्ट्रक्शन तांकां उडगास आयलो आनी दोळ धांपताना तांकांय तांगेले दोळ आयदरा दिश्ट आशिल्ले की हांव सुमार सकड भागवतमाचे बुकाचे डिस्ट्रिब्युशनांनी करता वेस्टर्न कंट्रीजा भायलगांव वचून हांव ह्या बुक सगळे डिस्ट्रिब्युशन त्या तांकां सुमार देवस्थानां हांव स्थापन केला त्या पुरा तेन्ना दोळ तांणी बंद केलेलो आशिल्लो पळय भक्तिवेदांत स्वामीन तेन्ना हे तांणी वरके तें दृश्य पळयलें श्रील व्यासदेव मुनीले चरण चिन्हारी हांव चलतो असो तांकां जशी एक नारद मुनीले एक तांगेले गुरू दिशील पळय ध्यानांत वताना तशीच भक्तिवेदांत स्वामीकय दोळ बंद करून तांकां वरके न्हय पुरा दिशील आशिल्लें हें पुरा तांणी कशी भागवतमा डिस्ट्रिब्युशन करताची वेस्टर्न कंट्रीसांनी जावन त्या पुरा तांणी वरकेन पळयलेलें आशिल्लें मागीर तांकां तेन्ना भागवतमा फुल्ल विश्वास जावन तांणी मागीर एकदम कॉन्सन्ट्रेट करून भागवतमाचें ट्रान्सलेशन करच्यांत एकदम तांणी स्टार्ट केलें तें भागवतम ट्रान्सलेट कर स्टार्ट केले नंतर पळय ट्रान्सलेशन तांगेले बाकीचे प्रचार कार्य नाशिल्लें पळय तें थोडें मागशी लाभलें म्हळ्यार तांकां मागीर तितलो टायम तांतू दिनाशिल्ली तांणी मेन तांगेले ट्रान्सलेशना कार्यांतू लागिल्ली आशिल्ली तेन्ना कितें म्हळ्यार तांगेले गुरू महाराजान तांकां गुरू महाराज आसा पळय तांगेले तांणी वरकेन तांकां एकदम जोर दिवन सांगिल्लें एक वत्ताय सांगिल्लें तांकां की तुमकां केन्नाय टायम मेळ्ळार बुक बरयात ग्रंथ बरयात आनी ताजे तुमी डिस्ट्रिब्युशन करता आनी तें ताजे तितले व्हड सेवक देवा खातीर खंयचेय ना म्हणून तांगेले गुरू महाराजान तांकां सांगिल्लें आशिल्लें विंगड सक्कड सेवा ओके करियेत करता जाल्यार बुक बरोवन तें डिस्ट्रिब्युशन करचें तितली व्हड सेवा खंयचीय न्हय म्हणून तांकां तांगेले गुरू महाराजान सांगिल्लें आशिल्लें तशीच मागीर भक्तिवेदांत स्वामी त्या चिप्पीवाडान तांगेले एक रूमा बैसून त्या श्रीकृष्ण पंडितान तांकां दिल्लेल्या रूमान बैसून तांणी त्या ट्रान्सलेशनांनी करचें स्टार्ट केलेलें तें ट्रान्सलेशन करताना तांकां केलो पटी अशी मन एक डाऊट येवचें आशिल्लें की हांव हें ट्रान्सलेशन करता इंग्लिशांतू पण हांव जेन्ना ह्या मॅसेज जेन्ना ह्या बुक ग्रंथ घेवन वेस्टर्न कंट्रीसा वतालो तेन्ना तांकां कळटालो हांव उलयलेलें बिकॉज तांगेले कल्चर न्हय तांणी तांकां कृष्ण कोण म्हणून गोतना आमगेली संस्कृती कसं म्हणून तांकां गोतना तर तांणी कशी हें एक्सेप्ट करतालीं आमगेले ग्रंथ ते तांकां एक डाऊट आशिल्लें तेन्नाची तांकां एक उडगास आयलो तांगेले कशी तांगेले गुरू एक गॉड ब्रदर आशिल्ले गुरू भाव आशिल्ले पळय ताण वरकेन एक वेस्टर्न कंट्रीसांत वचून प्रचार करचे प्रयत्न करताना ताण एक जैनाक सांगिल्लें आशिल्लें की हें तुमी करता जाल्यार तुमी 4 नियमांचें पालन करता मीट इटींग नाका इंटॉक्सिकेशन ना खंयचेय मागीर इलिसीट सेक्स ना ह्या पुरा जेन्ना 4 नियम तांकां सांगिल्ले पळय तेन्ना ताण एक तांगेले गुरू गणपता वयर पळय हांसतील आशिल्ले तांणी की हें पुरा सोडून मागीर आमी करचें कशें हांगा करतालींच कसं ना ह्या पुरा तुमी बंद करूं सांगला रे आमी करचें कसं ना आमकां जीवन कसाला मेळ्ळा ह्या पुरा करच्या खातीर मेळ्ळा म्हणून तांकां तशी सांगिल्लें तें भक्तिवेदांत स्वामीक तो उडगास आयलो
जाल्यारी भक्ती वेदांत स्वामीक तांगेल गुरु महाराजाला आनी कृष्णारी कंप्लीट एक विश्वास आशिल्लो की कसं नाही जाल्यार हांव एक स्टार्ट केल्यार पळय खड्डीत म्हाका एक मुगेल गुरु महाराजाला आनी कृष्णाला साहित्य मेळटा म्हणून तांकां एक विश्वास आशिल्लो तितले. आतां तांगेल कितले म्हळ्यार तेदना तितलें इंग्लिशाचें चलन ना आशिल्लें. आसल्यार तांणी बंगाली तांगेल एक्सेंट बंगाली ना कोलकाताच म्हणून पूण तांकां एक हें एक हेच्यान आशिल्लें हांव ट्रान्सलेशन करता तातूंत केलो मिस्टेक जावच्या पुरो तातूंत कसले दोश आसच्या पुरो मुगेल बरोवच्यान तूं मुगेल ट्रान्सलेशनान तूं त्या मागीर हांव कशी जातालें त्या म्हणान तांकां एक तें एक आलोचन तांगेल मना येवचें आशिल्लें. जाल्यार तांकां ह्यावय गोत आशिल्लें की भागवतमाचें हांव जेन्ना हांव वेस्टर्न कंट्रीसा वचून ह्या भागवतम प्रेजेंट करतालो हांव तांकां जेन्ना शिकयतालो तांगेर येद रावन हें म्हळ्यार क्लास आनीक प्रवचन करताना मस्त म्हाका प्रॉब्लम जावच्या पुरो तें हांवें तांकां गोत आशिल्लें. जाल्यार तांकां मुगेल लँग्वेज कळटल की ना म्हणून तें हांवें तांकां एक डावट आशिल्लें. जाल्यार आमकां सांग तेन्ना एक लायक एक थंय उदाहरण दिलां लिलामृतांतून. आतां सपोज कोणालेय घरकड जावच्या नज जाल्यार सपोज कोणाल्या घरकड अशी उजी लागलो आनी तो भयानक उजी लागलो तेन्ना तांगेल बगलेचे पळय नेबर तो भायर गांवाचो म्हळ्यार तांकां दोगां जाणांक लँग्वेज गोतना कम्युनिकेशन जावची तशी न्हय जाल्यार कोणाल घरा उजी लागता पळय तो हेल्पा खातीर तो बगलेच्या घरकड वचतालो खंडीत आनी तांकां एक एक्सप्लेन करच्याक तागेले एक्सप्रेशन आनी हात आनी हालोवन की सांगून की स्वताले एक्सप्रेशन तो करतालो डेफिनेटली आनी त्या एक्सप्रेशनान मात्र तें बगलेच्याक कळटालो की हागेल घरकड कसली प्रॉब्लम आस आनी तो खंडीत मागीर ताका हेल्प करूंक येतालो. तशीच भक्ती वेदांत स्वामीन आलोचन तशी केलेली तांकां मुगेल लँग्वेज कळना जाल्यार मुगेल फेशियल एक्सप्रेशन मुगेल भाव मुगेल भक्ती तें पळोवन तांणी एट्रॅक्ट जावतालीं म्हणून तितलो तांकां धड विश्वास आशिल्लो भक्ती वेदांत स्वामीक. तशी मागीर तांणी भागवतमा ट्रान्सलेशन करता तांणी पण तांगेली एक अशी कथा म्हळ्यार एक श्रील व्यासदेवाक पळय तांणी मस्त रिस्पेक्ट दिवचें आशिल्लें. तशीच तांगेली गुरु परंपरा म्हळ्यार तांणी कोणाला ग्रंथ वाजून भागवतम ट्रान्सलेट करता आशिल्ले पळय आनी पूर्ववर्ती आचार्याल पळय तांगेल ड्यू रिस्पेक्ट दिवन तांणी बरयलेले तातूंत कसं न्हय कॅन्सल कर की नाही हें तांणी बरयलेलें सम न्हय हांव मुगेल ऍड करता थंय तशी पुरा तांणी कर न्ही एज इट इज तांणी बरयलेलें आशिल्लें पळय विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू श्रील व्यासदेव एंड टू ऑल द आचार्य पूरा पूर्ववर्ती आचार्याक तितले सम्मान दिवन तांणी कसं केलेलें म्हळ्यार स्वता अनुभव ऍड केला तांणी बरयलेलें पळय तातूंत कांय तांणी चेंजीस करचे प्रयत्न करनी. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट इज कॉल्ड एज फॉलोईंग गुरु परंपरा. आमी वर्केन पळय फ्युचरान तूं केन्नाय आमी खंय क्लास आनीक दितना देवान तशी आमकां एक सेव दिल्यार पळय गुरु महाराजान तशी आमकां एक सेवा निमित दिल्यार पळय आमी वर्केन आमगेल आचार्य म्हळ्यार आमगेल गुरु महाराज आनी प्रभुपादाल आचार्य आनी पूर्ववर्ती आचार्य तांगेल खंयच्याय बरयलेलें आशिल्लें ग्रंथ पळय आमी तातूंत कसं न्हय तातूंत एक एडजस्टमेंट किंवा तें न्हय हें सम न्हय आमी आमगेल बुजोवन कांय दाखोवचें नज then that is not that it means that we are not following the guru parampara system. आमी तांगेल की ना हुशार म्हणून आमी दाखोवच्या वतात आमी बुदोवन चड जातात मागीर देड बुदोवन जातात तशें केल्यार
त्या आणि पुरा आम्ही जागृत करका आम्ही केतनय आचार्याला सांगील पडा त्या ॲज इट इज आम्ही प्रेझेंट करका तांतू एक एक चंद आहे असं त्या आम्ही अंग दाखवून आमकां एक शिक्षण मेळटा तशें जावन पळा भक्ती वेदांत स्वामी मस्त एक ध्यान दवर न्हू ते अनुवाद करत आशिल्ले ट्रान्सलेशन करत आशिल्ले तांणी तशी मागीर 1961 तू जांगेल तांगेल गुरु महाराजाला व्यासपूज आशिल्ली पळा तेन्ना तांणी तांगेल गॉड ब्रदर्साक आनी मेळ्ळेले आशिल्ली तेन्ना तांगेल गॉड ब्रदरान कसन केलेलें म्हळ्यार गॉड ब्रदर्सान पुरा जाणां तांतू मस्त जाणां प्राय जाल्ला थोडे यंगस्टर्स आशिल्लीं जाल्यार तांणी कसन केलेलें म्हळ्यार एक टेबलार तांगेल गुरु महाराजाल फोट दवरलो आनी एक पुष्पांजली तांणी ऑफर केलेले पुष्प ऑफर केलेले तांगेल व्यासपुजाक जाल्यार कोणेय पळय तांगेल गॉड ब्रदर्स कोणें सिरियस ना आशिल्ली की आमी कशी एक व्हड एक प्लॅन करका कशी आमी आमगेल्या गुरु महाराजान नांव तांणी सांगिल्ले आदेश आमी कशी मुखार व्हरका ताजे वयर कोणय आलोचन करनात सक्कट जावन पळय तांगेल कोण ते वयस कोण एजेड तांगेल गॉड ब्रदर्स आशिल्ले पळय कोणाक प्राय जाल्लेली पळय तांणी स्वताले एक 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 मठ घेवन बशिल्ली की हे मठाचे मिगेल अंडर आसा हांव त्या मठाचें पुरा कार्य करता आणि कोण सान कोण तिके यंग जावन आशिल्लीत पळय कोण न्यू आशिल्लीत पळय तांतू चैतन्य मठ हातूंत तांकां एक सान सेंटर दिल्लेले तांणी त्या सेंटरा इतलें मात्र कार्य करचें आशिल्लें कोणाक तितलें तांगेल गुरु गॉड ब्रदर्साक न्ही पळय इतलें तांणी आलोचन करनाशिल्लें की आमी कशी आमगेल गुरु महाराजाला आदेशा पालन करूं एक व्हड एक कृष्ण भावनामृताचें आमी एक आंदोलन वर्क रेडी करया त्या पुरा तांणी तांगेल मनान कितलीय तांगेल गॉड ब्रदर्सान दिली त्या पळोवन भक्ती वेदांत स्वामीक मस्त दुख जाला जाल्यार आनी मागीर इवन ग्लोरिफिकेशन आमी कशी आमगेल गुरु महाराज आसल्यार आमी कशी तांगेल व्यासपुजा दीस तांगेल ग्लोरिफिकेशन करताची त्या वरकेन तांणी केलो तांगेल गॉड ब्रदर्सान केल्लेलो ना जाल्यार तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामीन एक ग्लोरिफिकेशन तांगेल गुरु महाराजा खातीर बरयलेलें आशिल्लें तेन्ना त्या ग्लोरिफिकेशनान तू भक्ती वेदांत स्वामीन क्लियरली तांगेल गॉड ब्रदर्साले तांणी बरयलेलें तें तुमी करचें सम न्हय मिन्स ही भक्ती वेदांत स्वामीन क्लियरली एक तांगेले तांणी खुश ना ती म्हणून तांणी एक व्यक्त केला तांगेल ग्लोरिफिकेशनान तांणी ग्लोरिफिकेशनान कसन बरयलेलें म्हळ्यार तेन्ना आत्त वरकेन तुमी आमगेल गुरु महाराजाले आदेश तुमी पालन करनाची तुमी पूज मात्र करताची जाल्यार फूल आनी तांकां ऑफर कर न्हू तें काय गुरु आमगेले आदेश ना आशिल्लें तुमी शिष्य कशी जावचें तुमी तुमगेल गुरु महाराजाला आदेश फॉलो केल्यार मात्र तुमी शिष्य योग्य आसताची हें कितलें एक आमकां कितली मतलब कितले लज्जे विशय वो आमी इतले सकट जाण आसूं न्हय आमी कोणय प्रचार करनाची ताची तुमकां भंय दिसता नावे हें पुरा तांणी एक ग्लोरिफिकेशनान तूं तांगेल गुरु गॉड ब्रदर्साक पळय एक कटाक्ष केल्लेलो आशिल्लें भक्ती वेदांत स्वामीन जाल्यार पळय तें आयकून केलो तांगेल जे प्राय आशिल्ले तांणी पळय तांगेल गॉड ब्रदर्स तांगेल प्रायाचे तांणी स्वल्प जाणांनी तांकां म्हळ्यार एक एक्सेप्ट केलें की वय आमी करची हें रॉंग जाल्यार केलो जाण तांगेल वयर कोपली ती आनी सांगली म्हणून तांकां कोप आयला की तुमी आमगेले विशीं तशी कशी उलयताची की आमी करचें सम न्हय आनी हें आमी कांय करना तें तशें म्हणून तांणी तांगेल भक्ती वेदांत स्वामी वयर कोपलीत तांणी जाल्यार कोण समर्थन केला आनी कोण समर्थन कर न्ही सगळे जाणांन आयकल मात्र केल्लेलें कांय ना ताजे नंतर एक काना राखून आयकल आनी दुसरे काना राखून भायर काडटा त्या तितले वेळा मात आशिल्लें त्या ग्लोरिफिकेशना जितले वेळ त्या भक्ती वेदांत स्वामी उलयत पळय तितले वेळा मात्र तांकां त्या मन आशिल्लें बाकी मागीर तांणी विसरली ती तशीच मागीर
1961 तू तशी जानेवारीत पळा तांकां एक तांगेले एक नोन पर्सन एक गुर्ता जॅनान पळा तांकां एक पॅम्पलेट दिलेले त्या पॅम्पलेट कसन म्हळारी काँग्रेस फॉर कल्टिवेटिंग ह्युमन स्पिरिट म्हणून एक कॉन्फरन्स जापानांतू जावचे आशिल्ले टोकियोंतू त्या पॅम्पलेट भक्तिवेदांत स्वामीक तांगेले गुर्ताचे जनान दिलेले आशिल्ले त्या पॅम्पलेट पळयले नंतर पळा भक्तिवेदांत स्वामीक एक रुची जाल्ली की हांव ह्या कॉन्फरन्सांतू पार्ट घेवका त्या तांकां एक इंट्रस्ट तांकां एक जाल्लो तेन्ना तांणी आलोचना अशी केल्ली की म्हगेलें एक्चुअली प्लॅनिंग आशिल्लें अमेरिका वचून स्टार्ट करचें जाल्यार अडना चलो जापान जाल्यार जापान आमी स्टार्ट कोणी करया तें एक तांगेले मनांत अशी आलोचना आयली आनी ताजे खातीर तांणी पळा भक्तिवेदांत स्वामीन मनशाला आध्यात्मिक विकास स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस कशी जावका कशी करका ताजे वयर तांणी एक भाशण दिवचे तांणी एक तांगेले एक सजेशन दिलेलें आशिल्लें थंयचे कोण तो मेन चेअरमॅन आशिल्लो पळय त्या कॉन्फरन्साचो ताका तागेलें नांव कसन आशिल्लें म्हळ्यार तागेलें नांव कसन आशिल्लें तोशिहिरो नकानो ताका त्या भक्तिवेदांत स्वामीन एक सजेशन म्हणून ताका बरोवन दिलेलें की म्हाका कसन म्हळ्यार मनशाक कशी आमगेले आध्यात्मिक विकास करता ताजे वयर एक तांकां भाशण दिवचें तांणी एक प्रस्ताव दिलेलो आशिल्लो तेन्ना श्रीमान नकानोक आनी भक्तिवेदांत स्वामीले लेटर आनी बरोवन पळोवन वाजून आनी तांगेले प्रस्ताव वाजून पळय तर नकानोक तो मस्त प्रभावीत जाल्लो भक्तिवेदांत स्वामी वयरी तेन्ना ताणें ताजी उतरां ताका लेटरा रिप्लायारी नकानोन जापानाक ताका वापस एक लेटर बरोवन दिलेलें आशिल्लें तातूंत तांणी क्लियर सांगिल्लें की आमी हे कॉन्फरन्सस पळय हे कॉन्फरन्स भक्तिवेदांत स्वामीले टोकियो हांगा येवचें हांगा आयले नंतर पुरो खर्च तांगेले राबचें तांगेले थंय जितले वेळ तांणी एक म्हयनो राबूंकय जाता त्याचे एक म्हयन्याचे खर्च आमी करतालीच म्हणून तांणी एक नकानोन एक लेटर भक्तिवेदांत स्वामीक पेटयलेलें आतां तें लेटर घेवन भक्तिवेदांत स्वामीन मस्त सकट प्रयत्न केले आतां लेटर आयलें जाल्यार मागीर दुड्डू जावका ना तांगेल्या दुड्डू ना जाल्यार दुड्डू नातलो रे पळय भक्तिवेदांत स्वामीन श्रीमद भागवतमाचे 10th कॅन्टोंतू सुमार सकट देवा लील आसना कृष्णा लील पुरा 10th कॅन्टो कृष्णा मुखामी वाजितात ना तांतूले तांगेले एक साधारण एक 50 स्टोरीचे तांणी ड्रॉइंग करता म्हणून आनी त्या ड्रॉइंगा सकल पळय त्या स्टोरीचे कसन ती स्टोरी म्हणून ते बरोवचे तशी तांणी प्लॅनिंग केल्लें ड्रॉइंगाचे आर्ट आनी कर न्हू जशी ते कालिया नागाची एक आर्ट कर न्हू कशी देव कालिया नागार फळणारी नांदताची ड्रॉइंग कर न्हू सकल ताजे विशीं पुरा एक स्टोरी बरोवचे तशी 50 टॉपिक घेवन 50 ड्रॉइंग कर न्हू त्या 50 सकल एक तांणी एक त्या स्टोरी बरोवन तांणी तशी आलोचन केली तांणी मागीर नकानोक त्या आयडिया पेटोवन दिल्लें हांव अशी केल्यार कशी तुमगेले कॉन्फरन्सांतू तर नकानोक भारी आवडली ती आयडिया त्या म्हळ्यार अडना तुमी करन येयात म्हणून तशी तेन्ना आतां दुड्डू नाचता न्हय भक्तिवेदांत स्वामीनच पळय एक आर्टिस्टाक त्या पुरा पेंटिंग करचें दिल्लें तांणी एक सिलेक्ट केल्ले 50 स्टोरी आनी त्या 50 स्टोरीचे एक सिलेक्ट करून त्या आर्टिस्टाक पेंट करून दिला दुड्डू नातिले वरते ना
आणि ताजे नंतर ताजी सकल त्या पुरा स्टोरी बरोवच्या तांणी कशी बरोवता एक स्टोरी मागची कशी हांव कितले वर्ड्स यूज करता ते कितले लायना स्टोरी आसता आणि तितले लायनान तुची त्या पुरा एक मेसेज क्लियर तांकां जावं येद्रा कोण वाजिता वाजीत त्या कॉन्फरन्सान कोण पळयत पळयता पेंटिंग तांकां तितले सान मेसेजान तूं कंप्लीट तांकां स्टोरी कळका तें पुरा प्लानिंग करून तांणी तें ताजे 50 स्टोरी आशिल्ली पळय तातूंत त्या बरोवच्याक तांणी मागीर प्रयास स्टार्ट केले ताजे नंतर ते लेटर घेवन पळय कोण ते नाका म्हणून तांकां पेटयलेलें आशिल्लें की हांगा आयले नंतर तुमगे पुरा खर्च आमगेले कॉन्फरन्स करता म्हणून त्या लेटर घेवन तांणी सुमार धनाडे लोक आल्या बिझनेसमॅन आला चमकली ती की म्हाका साडी तांक ते त्या वेळार तांकां आंग दाखोवन जापान वचका जाल्यार 3,500 रुपये जावंक आशिल्ले 3,500 तितले तांणी मागीर प्रयत्न करता आशिल्ले पळय जाल्यार कोणें मागीर तांकां तांकां हेल्प करली त्या त्या उपरांत मागीर तांणी तेन्ना आमगेले उपराष्ट्रपती डॉक्टर राधाकृष्णन पळय तांकां वरतीन तांणी लेटर बरयलें की म्हाका तुमी हेल्प कराची अशी तांकां लेटर कोणी तांगे त्या नकानो लेटर तांकां तांणी पेटोवन दिलेलें भक्तिवेदांत स्वामीन की हे लेटर वरकेन म्हाका ते सपोर्ट करताली थंय म्हाका तांणी रातची वगैरे पुरा तांणी तांगे म्हाका तांगेले खर्चार पुरा जावचे तुमी म्हाका आंग दाखोवन मात्र एक 3,500 रुपये म्हाका दिवन ते पेटोवन दियाची जपानान तूं त्या म्हणून तांणी एक लेटर करून त्या पुरा आतां राधाकृष्णाक डॉक्टर राधाकृष्णाक बरयलेलें आशिल्लें जाल्यार ताण वरकेन काय तितली तांकां हेल्प करनी ताजी नंतर पर्सनली म्हळ्यार थोडो एक गुर्त आशिल्लो भक्तिवेदांत स्वामी आनी डॉक्टर राधाकृष्णन तेन्ना पर्सनली वर्केनय भक्तिवेदांत स्वामी राधाकृष्णाला चमकलेली डॉक्टर राधाकृष्णाला जाल्यार पर्सनली वचून पळय ताण काय तांकां हेल्प करनी आतां जशी जशी अशी तांकां पेंटिंग तूं आनी तांगेले दुड्डू ओकटू करचे ते प्रयत्न करता पळय ते दीस लागीं येता आसत कॉन्फरन्साचे तेन्ना लास्टार मागीर तितले प्रयत्न केले नंतर तांगेले कडेन काय दुडवाच अरेंजमेंट जायनी तशी मागीर ते जानेवारी आशिल्ले तांकां लेटर आयले नकान वयले जानेवारीन तूं आनी तें अरेंजमेंट पेंटींग त्या पेंटिंगा सकल पुरा त्या स्टोरी बरोवचे आनी करतना 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 म्हळ्यार एप्रील आयलें त्या एप्रील आयले नंतर तांणी एकदम हताश जाल्ली तांणी थकवली की म्हाका कोणें हेल्प करनाची तांणी त्या सिंधिया शिपिंग कंपनी आशिल्ली पळय शिपिंग कंपनी तेन्ना आमी 9th चॅप्टरान पळयलेलें तागेले सुमती मोरारजी सेक्रेटरीन अगरवालान तांकां एक सांगिल्लें आशिल्लें पळय त्या वेळार की तुमकां तुमी 50% तुमी दुड्ड ओटू कराची अमेरिका वचचें तुमकां 50% तुमकां हांव अमेरिका तुमकां पेटोवन दिता म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें तेन्ना सिंधिया कंपनी वर्केन तुवें भक्तिवेदांत स्वामीन लेटर दिलेलें की तुमी म्हाका अमेरिकान 50% तूं पेटयत म्हणून तुमी म्हाका प्रॉमिस केलेलो अशें पळय आतां आंग दाखोवन जापान त्या 50% वरके उणें खर्चो तसला तुमी म्हाका स्पॉन्सर कराची जापाना वरच्याक तांणी वरकेन काय तांकां जवाब दिनी डॉक्टर राधाकृष्णनान काय तांकां जवाब दिनी तांगे जितले बिझनेस सर्कल आशिल्ले पळय थंय काही तांणी धनाडे लोकांना तांणी रिक्वेस्ट केले तांगेले कोणेय तांकां हेल्प करनी ते जाता जाता म्हणटा एप्रील आयले एप्रिला मागीर जेन्ना पळयलें भक्तिवेदांत स्वामीन की आतां कसं नाही केल्यार हें काय म्हाका कांय हेल्प जायना तेन्ना डायरेक्ट तांणी मागीर कॉन्फरन्स आपा नका नोट तांगे लायक एक रिलेशन जाल्लेलें लेटर ह्या पुरा करस्पॉन्डन्सा मुळे तेन्ना तांणी नकानोक एक लेटर बरयलें की तुमी आतां हांव हांगा मस्त प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका कांय हांगा हेल्प मेळ्ळी कोणाय म्हाका हेल्प करनी इवन आमगेले वायस प्रेसिडेंटांनी म्हाका कांय हेल्प करनी आतां एक आश आसा तुमी म्हाका हेल्प कराची तुमी म्हाका हांगा दाखोवन तुमी आपोवन घेयाची तुमी म्हाका स्पॉन्सर कराची म्हणून तांणी एक तुमी हांगाच्या एम्बेसीक सांगाची तुमगेले जापानाचे इंडियान एक एम्बेसी आसतालो न्हय
तुम्ही तुमगेल एम्बेसी हांगा हांगाच एम्बेसी सांगाची त्या मागीर एम्बेसी आमगेली इंडियन एम्बेसी सांगताली ती तशी जावन कोणें तुम्ही म्हाका त्या तशी करून काही हेल्प करून म्हाका तुम्ही आपून घेयाची म्हणून भक्तिवेदांत स्वामीन नकानोक एक वापस एक लेटर लास्ट तांगेले एक लास्ट ट्राय ती पूरा करून जाले नंतर जायनी पडा तेन्ना मागीर तांणी नकानोक हें लेटर बरयलेलें जाल्यार नकानो न्हय पडा मागीर ताजे तांतू तांगेले कांय तांकां सहायता करनी म्हळ्यार एक एक तांगेले एक चान्स आशिल्लो पळय त्या लायक एक गोल्डन चान्स आशिल्लें प्रचार करच्याक जपानान तूं वचून तांगे मस्त तांणी प्लॅनिंग प्रभुपादाल ऑलवेज प्लॅनिंग व्हड आशिल्लो तांणी ही टू ऑलवेज थिंक बिग थंय वचका जाल्यार तांणी इतले 50 स्टोरी घेवन ताचे सकयल ते मेसेज बरोवन ते स्टोरी बरोवन ते स्टोरी अशी बरोवची की येद्राच्या त्या मेसेज कळका फुल स्टोरीन तुची त्या पुरा इतलं प्लॅनिंग आनी करून त्या पेंटिंग आनी करून घेवन पुरा जाले नंतर तांकां वच्चा जायनी म्हणून तांकां चिके भक्तिवेदांत स्वामीक मस्त बेजार जाल्लो आशिल्लो त्या वेळार तशीच मागीर जुलय टू 1962 तू तांणी 3 वर्स थंय राधा दामोदर देवस्थानान तू तांणी एक रूम घेतली आशिल्ली पळय तांतू ते आमी 9th चॅप्टरान पळयलेलें 10th चॅप्टरांतूय पळयलेलें स्टार्ट फर्स्ट सेशनांत आमी केलेलें कशी तांणी ₹5 एवरी मंथ थंय वरके भाडे दित आशिल्ली ₹5 तांगेले वंशी गोपाल मंदिर आशिल्लें पळय देवस्थानात तांतू वरकेन तांगेले ₹5 भाड तांणी राबत आशिल्ली तशीच तांणी ₹5 भाड राधा दामोदर देवस्थानांतूय तांणी दिवची स्टार्ट केलेलें जेन्ना ते राबू वचनाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार त्या रुमाचे तिके अवस्था लायक न्हय आशिल्ली ताचे रिपेरींग आनी मस्त आशिल्लें तर 3 वर्स जाल्ले 3 वर्सान तूं मागीर त्या रिपेरींग आनी कर न्हू त्या रुमान पेंटिंग न्हू कर न्हू ताचे प्लास्टरींग आनी कर न्हू सकट लायक कर न्हू ताका करच्याक 3 वर्स जाल्ले ताजे नंतर तांणी भक्तिवेदांत स्वामी राधा दामोदर देवस्थानांतू शिफ्ट जाल्लेली 1962 जुलय तेन्ना तांगेल रुमाचे आमी सकट आमी मोस्ट ऑफ आमी सकट जाणां वृंदावना वचून राधा दामोदर देवस्थाना वचून श्रील भक्तिवेदांत स्वामी त्या रूम पळयला आमी कशी तांगेले कंडी दाखोवन रूप गोस्वामी समाधी दिसता आनी कशी तांगेले त्या कंडे दाखोवन ते विग्रह पळय थंयचे राधा वृंदावन चंद्र हे राधा दामोदर वरकेन आसा जाल्यार तांगेल कंडी दाखोवन तांकां राधा वृंदावन चंद्र मात्र दर्शन जावचें आशिल्लें आनी रूप गोस्वामीले समाधील दर्शन जावचें आशिल्लें तेन्ना ह्या 2 रिजन हे 2 कारणां निमित्त पळय भक्तिवेदांत स्वामीक राधा दामोदर देवस्थानाचे रूम पळय ते तिके लायक दिसता आशिल्लें वंशी गोपाल देवस्थानाक किना आनी तांकां एक कॉन्फिडन्स चड जावचें जेन्ना तांणी रूप गोस्वामीला समाधीक पळयतात पळय पळोवन बसचे आशिल्ले पळय त्या रुमा दाखोवन पळोवचे आशिल्ले पळय कंडे दाखोवन तेन्ना तांकां भितर एक कॉन्फिडन्स एक अनुभव जावचो आशिल्ले की आतां हांगा ह्या रुमान तूं मिगेले कसं नाही लायक हे भागवतमा ट्रान्सलेशन लायक जातालें म्हणून तांकां कॉन्फिडन्स एक ऑटोमॅटीक येवचें आशिल्लें कितें म्हळ्यार हे राधा दामोदर देवस्थान एक म्हळ्यार आमगेल गोस्वामी आशिल्ले पळय त्या सकट जण थंय आयलीच नव राधा दामोदर देवस्थानात जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आनी सकट थंय आयली ती गोपाल भट्ट गोस्वामी आनी तांणी थंय राबून केलो काळ तांणी थंय राबून तांणी थंय प्रसाद घेतला देवाल ते तांणी दर्शन घेतला तेन्ना तांणी आस्थान हांगा तें एक ताचें वायब्रेशन तांकां एक लायक एक भक्तिवेदांत स्वामीक ताचें मेळचें आशिल्लें ताजे नंतर थंय समाधी आशिल्ली तांगेली ते समाधी दाखोवन तांकां मस्त एक लायक एक पॉझिटिव्ह कॉन्फिडन्स तांकां मेळचें आशिल्लें त्या निमित्त तांकां एक कॉन्फिडन्स आशिल्लें की आतां राधा दामोदर देवस्थान आयले नंतर हांव लायक करून श्रीमद भागवतमाचें ट्रान्सलेशन करतालो म्हणून तांकां कॉन्फिडन्स आयलें
आणि मागीर राधा दामोदरान तांणी शिफ्ट केले नंतर पळय फुडें तशीच आशिल्ली तांगेले एक रुटीन तशी आशिल्ली रात्री जेन्ना पुरा जे न्हिदतात पळय तेन्ना 1 गंटला रात्रीचे भक्ती वेदांत स्वामीन उठोवन ट्रान्सलेशन करचें आशिल्लें रात्री 1 गंटला उठोवन आनी ते आतांय आसता तेन्ना कितले चड आसता जाल्यार आमी आलोचन करता आतांय ते इलेक्ट्रिसिटी केदो तत्ता वता आसता मग आमी आलोचन करता त्या वेळार कसं अवस्था आसताली 1962 तू कसं अवस्था आसताली ते आमी आतांची अवस्था पळोवन आमी आलोचन करया म्हणून तांणी लालटेन दवरलेले भक्ती वेदांत स्वामीन एक लालटेन दवरलेले त्या लालटेनान तूं तेल आनी घाल पळय ताच्या उज्ज्यान तूं लालटेनाचे एक प्रकाश येत पळय तांतू तांणी हें ट्रान्सलेशन करचें आशिल्लें तेन्ना मागीर 4 गंटला होगूर तें पुजारीन उठोवचें त्या पुरान भक्ती वेदांत स्वामीक आयक पडटा तांणी उठोवचें मागीर 5 गंटला तांणी मागीर आपास देवाक तें जागोवचें मागीर मंगला आरती करचें हें पुरो भक्ती वेदांत स्वामीन आयकूचें आशिल्लें ते मंगला आरती स्टार्ट जाले नंतर भक्ती वेदांत स्वामीन मागीर जप करचें ते जप करतना तांणी खंय बसचें रूप गोस्वामी समाधी येद्रा बसून तांणी जप करचें थंय दाखोवन तांकां तांकां लायक एक प्रेरणा मेळची आशिल्ली तांकां एक लायक पॉझिटिव्हिटी तांकां मेळची आशिल्लें त्या समाधी दाखोवन त्या समाधी येद्रा बसून तांणी जप करचें आशिल्लें केलोपटी तांणी बगलेन राधा मदन मोहन टेम्पल आशिल्लें केलोपटी थंय वचून तांणी जप करचें आशिल्लें भक्ती वेदांत स्वामीन तशीच मागीर वापास 1 गंट खंय तांणी खंयचेय देवस्थाना जेवा खंय भायर गेल्यार पळय 1 गंट भितर तांणी आपास तांगेले रूम येता कसालो म्हळ्यार मागीर तांगेले भोग आनी देवाल खातीर तोरण आनी मागीर तांणी प्रसाद आनी घेवन वापास ट्रान्सलेशन आनी करचें आशिल्लें पण तांगेलें एक रुटीन आशिल्लें सकाळ फालफालार म्हळ्यार फाल्लार न्ही आमगेले खातीर रात्री 1 गंट म्हळ्यार रात्रीचे तेन्ना उठोवन तांणी ट्रान्सलेशन आनी कर न्हू मागीर आपास 5 गंट नंतर आपास जप आनी कर न्हू मागीर न्हांवन आनी पुरा कर न्हू देवस्थानां वचून आनी येवन 1 गंटला तांणी वापास देवस्थानां येवन तांणी प्रसाद घेवचें आशिल्लें भक्ती वेदांत स्वामीन प्रसाद करतानय तांगेल किचन आशिल्लें पळय राधा दामोदरांत देवस्थान लिविंग कडेन एक एक रूम आशिल्लें तें किचन आशिल्लें तांगेलें त्या किचनांत तूं देवाल खातीर भोग करताना केले नंतर प्रसाद घेता न्ही पळय म्हळ्यार रूप गोस्वामीले समाधीक पळोवन पळोवन तांणी प्रसाद घेवचें आशिल्लें तितले वरके तांगेले मतलब म्हळ्यार रूप गोस्वामीले तांकां एक हें आशिल्लें समाधीचें आनी तांकां एक एक अनुभव जावचो आशिल्लें की रूप गोस्वामी आस तांगेलो ओटू आस थंय आस आनी तांणी रूप गोस्वामी तांकां एक प्रोत्साहन दिता ती की तुमी श्रीमद भागवतमाचें ट्रान्सलेशन करा ती पूण तांकां तशी एक अनुभव जावचो आशिल्लो भक्ती वेदांत स्वामीक रूप गोस्वामीला समाधी येद्रा बसून एक प्रार्थना करचें आशिल्लें की तुमी म्हाका रूप गोस्वामीक तांणी प्रार्थना म्हळ्यार की म्हाका एक प्रेरणा दियाची म्हाका तुमी एक आशीर्वाद दियाची कसं म्हळ्यार की हांव म्हगेले पूर्ववर्ती जितले आचार्य आसता पळय तांगेले मार्गदर्शनान तूं हांव चल वचून हांव हें श्रीमद भागवतमाचें ट्रान्सलेशन कर तशी म्हाका आशीर्वाद दियाची म्हणून तांणी रूप गोस्वामीले समाधी येद्रा पळय एवरी सिंगल डे नित्य
त्यांनी प्रार्थना करचे आशिल्ले भक्ती वेदांत स्वामीन. आणि तांगेल तशी अनुभव जावचे आशिल्ले तांकां ते रूप गोस्वामी वरकेन तांकां सांगता आसची की तुम्ही पाश्चात वेस्टर्न कंट्रीज वचाची, वचून तुम्ही वरकेन थंय तुमगे गुरु महाराज वरकेन तुमकां हे तुमगे गुरु महाराज वरकेन अशी तुमकां आदेश दिलेलो आहे की तुम्ही वेस्टर्न कंट्रीज वचाची आणि तुम्ही थंय वचून प्रचार कराची, कृष्ण भावनामृतात प्रचार करात म्हणून तांकां वरकेन रूप गोस्वामी वरकेन तांकां सांगतात ती तशी तांकां अनुभव जावचो आशिल्लो भक्ती वेदांत स्वामीक. तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामीक अशी एक अनुभव जावचो आशिल्लो की हें पुरा पळय कृष्णाची एक लीला कशी तांणी म्हाका वंशी गोपाल देवस्थानां दाखोवन, कशी तांणी राधा दामोदर देवस्थानान म्हाका हाडलो, हाडून मागीर हांगा कशी रूप गोस्वामी समाधी लेद्रा बैसून म्हाका तांणी अनुभव करताची, अनुभव दिताची, तांगेल प्रेरणा दिताची, तांगेल आदेश दिताची, ह्या पुरा कृष्णाली खंय ना खंय म्हाका एक एक लीला कशी म्हाका देवालो आशीर्वाद म्हाका मेळटा असो रूप गोस्वामी आनी म्हगेल गुरु महाराजा माध्यमान तशी जेवन तांकां मस्त भक्ती वेदांत स्वामी काही अनुभव जावचे आशिल्ले राधा दामोदर देवस्थानांत. तशी तांगेल सुमार म्हळ्यार राधा दामोदरान तुची अशी तांगेल मस्त वेळ गेले दिल्लीन आसतना तांणी चिपीवाडान बैसून तांणी मागीर त्या रुमान बैसून ट्रान्सलेशन करचें. तशीच तांणी पळय बॅक टू गॉड मॅगझीन पळय त्या तांणी सोणी त्या वरकेन तांणी बरोवचें आशिल्लें. बॅक टू गॉड मॅगझिनान तूं तात्ता वेळार टायम मेळ्ळो केन्ना तांणी बॅक टू गॉड मॅगझिनान तूं मागीर तांगे लेख आनी बरोवचें आशिल्ले. तांगेल आतां एक्चुअली आमी अशी पळयल्यार पळय मस्त सकट जाणाल एक आलोचन कसन म्हळ्यार इवन आमगेल भक्त समाजांतूय आमगेल सकट आलोचन कसन मानतार प्रायर आमी वृंदावना वचका म्हण तशें सांगतात न्हय अशी बरयला न्हय शास्त्रांतून कोण वृंदावनान तूं जीव सोडता पळय ताका भगवत धाम खंडीत मेळटा म्हणून आमगे शास्त्रांत तांणी बरयलेलें आशिल्लें. म्हळ्यार आमगेल भक्त समाजांतूय सुमार जण ते तशी जावन मागीर वृंदावना वताची मानतार प्रायर थंय मागीर मानतार प्रायर थंय बैसून देवाल तितले जाल्लेले तितले देवाल सेव करचे की जप करचे मागीर थंय तांणी जीव सोडचे तांणी प्लॅनिंग करताली. जाल्यार ही भक्ती वेदांत स्वामी त्या प्रायर पळय ते पुरो आलोचन करून वृंदावना वचचे नाशिल्ले. तांणी वृंदावना चमकलेलीत कसाला म्हळ्यार श्रीमद भागवतमाचें ट्रान्सलेशन करता म्हणून आनी ते ट्रान्सलेशन केले नंतर कशी हांवें हाका प्रचार करचे त्या तांकां तांगेल्या भविश्याच्या मिशना बद्दल कांय गोत नाशिल्लें. भविश्य तांगेलें कसन जाता त्या वरकेन तांकां कांय गोत नाशिल्लें. जाल्यारय तांकां तितलें तांकां कॉन्फिडन्स आशिल्लें आनी तितलें तांकां गोत आशिल्लें की म्हाका म्हगेल भविश्य गोत ना. भविश्यांत हांव प्रचार करतालो जातालें सक्सेसफूल जातालें की जायना म्हूण तांकां गोत नाशिल्लें. जाल्यार तांकां तितलो मोठा गोत आशिल्लें की म्हाका प्रचार करता जाल्यार हांव म्हगेल तयारी कंप्लीट करता, म्हगेल कार्य हांव परफेक्ट करचे प्रयत्न करता. म्हगेल ट्रान्सलेशन श्रीमद भागवतमाचे प्रॉपर एकदम विथ व्हेरी सिंपल लँग्वेज संस्कृत श्लोकाचे इंग्लिशांत बरोवचे, रोमन लेटर्सान बरोवचे, इंग्लिशान बरोवचे, त्या बरयले नंतर वर्ड टू वर्ड तांकां मिनींग ताजे नंतर ताजे अनुवादा नंतर स्वता तात्पर्य ते तात्पर्य तांणी तांगेले पूर्ववर्ती आचार्य ग्रंथ वाचून तांतूं मागीर तांगेले अनुभव ऍड आनी कर न्हू ते तशें एक लायक करन आमी वाचितात न्हू भागवतमान आमकां गोत न्हू तांणी कितले प्रयत्न मेहनत आनी करून ते बरयलेलें आशिल्लें. तेन्ना तांकां तांगेलें फ्युचर गोत नाशिल्लें जाल्यार पळय तांणी तांगेलें काम भक्ती वेदांत स्वामीन पळय एक लायक करून तयार करची म्हणून तांणी एक आलोचन तेन्ना केलेली की हांव म्हगेलें काम लायक करता बाकी मुखार जावचें
जायना त्या पुरो देवाला आता तांणी तोंड दिलेलं आशिल्लें. हाचेर आमकां कळटा आमी आमी आलोचन करता. हांव एक्चुअली मोस्टली पुरा क्लास नंतर हांव सांगता की आमी जितलें प्रभुपादाक जितलें लोकांक हेल्प केलां पळय, आतां जशें हे चॅप्टरान तूं हे आयच्या सेशनांत आमकां कळ्ळें कशी कृष्ण पंडितान तांकां एक चिपी वाडांत रूम दिल्लें. मागीर ते लायब्ररी चेअरमॅनान आनी त्या आर्मी सेनान कशी तांकां सांगलें तुमी पुस्तक बरयात, तुमी बॅक टू बॉर्डर मॅगझीन लायक बरयताची. मागीर कशी तो हितू हितू वर्मा तांगेलो लीग ऑफ झांसी टायमाचो फ्रेंड कशी केलो लोकांक तांकां एक हेल्प केलेलें आशिल्लें पळय. आमी पुराय जाणां तांकां वरके उडगास करून तांकां वरके नमस्कार करता. बिकॉज विदाउट देअर हेल्प तांणी त्या वेळार प्रभुपादाक भक्तिवेदांत स्वामीक हेल्प करना आशिल्लें जाल्यार पळय मे बी वी डोंट नो आमकां शिल प्रभुपाद मेळटा आशिल्ली की ना आमकां गोत नाशिल्लें. म्हणून तांकां कोण कोण हेल्प केला पळय तांगेल वरके आमी मस्त थँक्स आनी तांकां तांगेल खातीर आमी देवाला प्रार्थना करता. तशीच आमी आमगेल्या प्रभुपादार तांणी इतले कश्ट काडला पळय, इतले कश्ट काडून तांणी आमकां इतले लायक लायक ग्रंथ दिला. तांकां प्रभुपादाक आमी कितले कोटी कटलांनी प्रणाम केल्लेले केल्यार उणें. नाजाल्यार आज आमगेलो अवस्था कशें नाशिल्लें म्हणून आमकांय गोत ना. आज आमकां प्रभुपादान इतले ग्रंथ दिला, इस्कॉन दिला, वैष्णव दिला, ती देवाल सेवा करचें आमकां एक हें दिला. म्हळ्यार आमगेलें एक जीवन एक सरळ जीवन एक सात्विक जीवन कशी आमी आसता आमगेलें जीवन तें आमकां प्रभुपादा निमित्त आमकां कळ्ळां. ताचे नंतर तांणी आमकां इतलें बूक दिला, तें बूक वाचूचें. बिकॉज प्रभुपादाक बूक विकचें आनी बूक वाचूचें हे दोन आमकां मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें. बिकॉज एक पाटी नथिंग रिलेटेड विथ दीस बूक बट एक पाटी तांगे डिसायपल प्रभुपादा डिसायपल आस पळय ताणें प्रभुपादाला वचून सांगलें प्रभुपाद हांव डेली भगवद्गीता वाचिता, एवरीडे भगवद्गीता वाचिता हांव आनी हांव 4 नियमात पालन वर्चन करता आनी भगवद्गीता वाचिल्या नंतर म्हाका मस्त सहायता मेळटा. मस्त सकल म्हाका आध्यात्मिकान तूं नॉलेज मेळ्ळा. हांव आतां भक्त जाल्लो म्हणून ताणें प्रभुपादाक निमगेलेलें आशिल्लें. तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा जी भक्त सोडी तूं आतां मनुष्य जाला. ते 4 नियमां पालन केल्या नंतर तूं मनुष्य जाला. भगवद्गीता वाचली तर तूं मनुष्य जाला. तांचे तितलेंच म्हणारी प्रभुपादाल बूक वाचल्यार आमी एवरी डे वाचिल्यार पळय आमगेलय काउंटींग आस पळय ते मनुष्य श्रेणींत आसता. नाजाल्यार आमगेले पशु पक्षी कांय फरक ना. वी शूड एटलिस्ट प्रयत्न करता. हांव तशी सांगना फॉर एवरी वन इट इज पॉसिबल. केलो पटी आमगेले अपॉइंटमेंट्स आसतात. वी आर बिजी विथ सम वर्क. खंय आमकां टायम मेळना केलो पटी. बट मोस्ट ऑफ द टायम आमी प्रयत्न करता एटलिस्ट थोड्या पुणी आमी वाचूका म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद आमगेले मस्त प्रसन्न जाता. इतलें सांगून हांव आयच्या आमगेलें सेशन कैद करता. शिला प्रभुपाद की जय. कसं चूक जाल्यार म्हाका क्षम कराची आनी कसं हांतू लायक दिसला री आमकां तांतू दाखोवन कसं पॉझिटिव्ह आमकां मेळटा जाल्यार मेळ्ळा री आमगेले गुरू महाराजाल कृपा प्रभुपादाल कृपा. तशें सांगून हांव आयचें सेशन